नमस्कार. आयच्या ह्या रावंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार घटक राज्याचो. घटक राज्य मेळून गोंयाक खरेंच फायदो जालो काय लुकसाण जालें? स्टेटहुडान आमकां कितें दिलें आनी कितें आमी गमयलें, ह्या गजालींचेर आमी भासाभास करतात. तातूंत भितर घटक राज्या उपरांतची राजकीय अस्थिरता येतली, घटक राज्याच्या उपरांत जाल्लीं कांय जन आंदोलनां येतलीं, घटक राज्याच्या उपरांत जाल्ले राजकीय बदल येतले. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले. आनी म्हजे बरोबर आमचे 3 एडिटर्स आसात. सगळ्यांत पयलीं इट गिव्स मी इमेन्स प्लेजर टू वेलकम बॅक किशोर नायक गांवकर. आनी वी मिस्ड यू लास्ट वीक. काल रस्त्यांचो विशय आशिल्लो आनी रस्त्या वेल्या फोंडकुलां विशीं आनी भ्रश्टाचारा विशीं तूं नाशिल्लो फाटल्या विकाक. रियली मिस्ड यू. सो ग्रेट टू हॅव यू बॅक. दुसरे आसात आमचे जॉयल अफान्सो, आमचे द गोवन एवरीडेचे एडिटर. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ताचे संपादक. किशोर, आज सर पयलो अधिकार तुजो उलोवपाचो, कारण तूं नाशिल्लो म्हणटकीर. घटक राज्या कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता 2 गजाली म्हत्वाच्यो ठरतात. एक म्हळ्यार स्टेटहुडान आमकां दिल्ली ऑटोनॉमी, आनी दुसरें म्हळ्यार त्या ऑटोनॉमीचें आमी केलें कितें. हाजो दिसता म्हाका आज विचार जावप गरजेचो. आमदारांची संख्या वाडली, तितलीच आमकां ऑटोनॉमी मेळ्ळी. कितें केलें आमी ह्या ऑटोनॉमीचें? म्हळ्यार म्हाका पयर हांवें गोवा हेड केल्लें आनी ताचे भितर एका पॅनलिस्टान खूब सुंदर रितीन सांगलें की डू नॉट ब्लेम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटहूड फॉर आवर फेल्युअर्स म्हणून. No, it is absolutely right. It is absolutely a perfect statement what he has made. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळें, ऑटोनॉमी मेळ्ळी आमकां, म्हणजे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें वेगळेपण, गोंयची वेगळी भास हें सांबाळपाची जबाबदारी आमची आसली. पूण गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक म्हणून आमी घटक राज्याचो दर्जो घेतलो आनी आमी खरीच गोंयची आयडेंटिटी सांबाळ्ळी काय कितें? आयज अशें दिसता की घटक राज्य मेळोन आमी आमची आयडेंटिटी पुसून उडोवपाच्या फाटल्यान लागला काय कितें, अशी आयज नेमकी परिस्थिती जाल्या. फरक इतकोच घडलो की पयलीं युनियन टेरिटरी आसतना गोंयाक 28 सीट आसले एसेंब्लींतले आनी 2 आसले दमन आनी दीव एक. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 28चे आमी डायरेक्ट 40 जाले, म्हणजे 12 आमदार गोंय विधानसभेन वाडले. आनी हे 12 आमदार वाडल्या उपरांत पॉलिटिकली ह्या घटक राज्याचो जर आमी कितें उपयोग करून घेतलो जाल्यार पॉलिटिकली सेल्फ सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकली सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसीज, अशा पद्दतीनी गोंयची वाटचाल सुरू जाली. आनी आयच्या घडयेक म्हणजे 35 वर्सां आमकां घटक राज्याक जालीं. 50 वर्सां मेरेन घटक राज्य उरतलें पूण गोंयकारपण भितर उरतलें काय ना हो प्रश्न. ह्या प्रश्नाचेर हांव आतां जॉयलाचे म्हणें. जॉयल, व्हेरी क्लियर कट डिस्टिंक्शन. आय मेक इट इन अ व्हेरी सिंपल वे. Is that what we did with the autonomy we got? And secondly, there were so many changes after statehood. We'll go one by one. But do you think we would have been better off without statehood, or statehood was a natural consequence of we getting our state language and we are to be blamed for what happened thereafter, not the concept or the provision of statehood? I wouldn't say we would have been better off without statehood, but I think we have not kept up to that expectation of statehood. Our own expectation. On our expectation. Statehood was largely एक identityचो एक हें आसा, identity of the state, and in that identity there are 2 aspects. One is or many aspects. One is land, आमचो the landscape of Goa ती सांबाळून दवरपाची. The second thing is about demography, the population of holding your Goanness together. And तेजे भितर आनीकूय येता culture and मागीर आमचे heritage, temples, churches and everything. Now the discourse which is happening right now is only about culture, cultural diversity and other things. We have not actually focused on the identity part of it. आमची identity गोंयकारपण खंय आसा? कोसळत गेला पयलें. See, if you see 35 years down the line, we have completely somewhere lost in that goinkarpon. But is statehood responsible for that? Statehood, in a sense, when we got this statehood, I mean, आमी एक हे आशिल्ले की yes, this is आमी सांबाळटले म्हणून. We will be guardians of the state. Guardians of the state means एक आयडेंटिटी आमी आमची सांबाळून दवरतले म्हणून आमी एक सगळ्यांनी एक हे केल्लो, पण जावंक ना तें, जावंकूच ना.
Partner, you agree that the biggest, probably, I won't call it just an issue, but probably biggest crisis in front of us हे आयडेंटिटीचो आज 35 वर्सां जेन्ना घटक राज्याक पुराय जातात तेन्ना गोंय मेळ्ळें गोंयकार शेणलो अशा एक भावनेंतल्यान, कारण किशोर जें उलयता तें आयकलें, जॉयल उलयता तें आयकलें जाल्यार गोंय मेळ्ळें पूण गोंयकार शेणलो अशी एक म्हाका भावना दिसता. यू एग्री विथ दीस भावना? आमी गोंयकार शेणलो म्हटलें जाल्यार फाटली डिबेट जी आमी केल्ली की कन्नडिगांनी हांगा पंचायत इलेक्शन लढचे पॅनलांचेर काय म्हणून आमी परत त्याच विशयाचेर पावतले. मातशें हे दोनूय आमी वेगवेगळे विशय म्हणून पळोवचे पडटले की घटक राज्य जाल्या उपरांत आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमीन आमकां गोंयांत कितें दिलें, कारण ते आमचेर नाशिल्लेच, लोकांचेर काय डिपेंड ना. जेन्ना घटनात्मक तरतूद करून जेन्ना स्टेटहूड दिता तेन्ना ते पॉलिटिकल सिस्टम राज्यांतली कशी काम करता तेतूंतल्यान कितें तरी आउटकम काडपा खातीर ताचेर सगळें डिपेंड आसलें. लोकांचेर कितें आसलें डिपेंड भितर आमकां जे लॉ जाय आशिल्ले, जे आमचे मुणकार कूळ म्हणा आनी कितें म्हणा जमनींचे रायट्स दिवपी किंवा गोंयच्यो जमनी राखून दवरपी जशें जॉयलान सांगलें, जशें अरुणाचल प्रदेश बिहार राज्यांनी जशें आसात, अश्यो कांय गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो स्टेटहूडा उपरांत त्यो जावंक ना. म्हणजे आजुनूय म्हाका दिसता की पॉलिटिकल सिस्टम जी आमची गोंयांतली आसली, जी काँग्रेस असो किंवा आतां BJP असो, ही घटक राज्य ह्या घटक राज्य जो आसा स्टेटहूड कॉमा टू कॉमा ही संकल्पना घेवन ते वचत नात. तांकां सगळें आजून ते दिल्लीच्यानूच डिक्टेशन जाता आनी त्या डिक्टेशना उपरांत हांगासर काम चलता. सो म्हाका दिसता की पूर्णपणान हेका जबाबदार जे आसा की गोंयची हे जावपा खातीर ती पॉलिटिकल सिस्टम आसा आमची. पॉलिटिकल सिस्टम अर्थ समजून घेवंक ना. पॉलिटिकल सिस्टम म्हळ्यार कोण? आमीच न्ही. दर 5 वर्सांनी राजकीय पक्ष आमीच निवडून दितात. आमचे राजकीय पक्ष सत्तेर जे येयले त्यांचे हायकमांड दिल्ली आसले. तांच्यांनी स्टेटहूडाच्या पयलीं जशी आमची सिस्टम चलताली, प्रत्येक गजाली खातीर दिल्ली फावट मारची पडटाली, दिल्लीच्यान सगळे आदेश येवचे पडटाले. म्हाका दिसता की त्या फाटल्या 32 वर्सांनी त्योच गजाली आमी रिपीट पळयल्या सगळ्या. ही हो जो मुद्दो आसा किशोर, खूब जाणांनी उलोवनूय दाखयला की हायकमांड अजुनूय दिल्लीच आमची हायकमांड आसा, अजुनूय आमी दिल्लीच वचून निर्णय घेतात, जाल्यार आनी स्टेटहूड कसलें काय म्हणून. हातूंत भितर म्हाका 2 भाग दिसता. एक भाग जो की हायकमांड कल्चर की दिल्ली वील डिक्टेट अँड अदर्स वील लिसन, नॉट ओन्ली गोवा, अदर्स वील लिसन. दुसरो इज द शिफ्ट पोस्ट स्टेटहूड, आमी घटक राज्याचेर उलयता म्हणून, इज द शिफ्ट फ्रॉम रिजनल पॉलिटिक्स टू नॅशनल पार्टीज पॉलिटिक्स. म्हळ्यार जें राजकारण गोंयचें मोगो आनी युगोचें आशिल्लें लार्जली बिफोर स्टेटहूड, तें स्टेटहूडाच्या उपरांत पयलीं अस्थिरता, फुडाफुडीचें राजकारण आनी ताजे उपरांत तुगेलें कंप्लिटली राष्ट्रीय प्रवाहाचें राजकारण. म्हळ्यार मोगो युगोचो कंप्लीट अस्त, म्हळ्यार मोगोचोय बी आफ्टर स्टेटहूड, आनी भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस. ही जी शिफ्ट आसा, ह्या शिफ्टा कडेन तूं कसो पळयता? दोनूय अस्थिरतेचें राजकारण त्या 10 वर्सांतलें आनी मागीर राष्ट्रीय प्रवाहाच्या दिशेन वचपी हो ट्रेंड. खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो तूं. आमी पळयलें की पयलीं आमी युनियन टेरिटरी आसले, गोवा, दमण आनी दीव. युनियन टेरिटरीचे जेन्ना कॉन्ट्रडिक्शन अशें की युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेन्ना आमचे कडेन रिजनल एस्पिरंट्स आशिल्ले पक्ष आशिल्ले, स्टेटहूड मेळ्ळें आनी आमचे कडेन नॅशनल एस्पिरंट्स पक्ष आयले. आसतना आनी गोंयांत MGचें सरकार आनी केंद्रात काँग्रेसचें सरकार आसतना प्रत्येक गजाली खातीर भाऊसाहेब बांदोडकराक केंद्र सरकार कडेन पांयां पडपाची गरज आसतना त्या वेळार आमचे रिजनल एस्पिरेशन्स फुलफील करपी कायदे, फुलफील करपी धोरणां त्या वेळेच्या सरकारान घेतली. 1980च्या उपरांत जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयचो स्वाभिमान केन्ना दिल्लीच्या दारां घाण दवरलो ना. जेन्ना युनियन टेरिटरी आनी जेन्ना आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें, ऑटोनॉमी मेळ्ळी, तेन्ना आमी शरणागती नाक घासपाक लागले दिल्लीक. म्हणजे ऑफकोर्स त्या टायमार काँग्रेसचें सरकार आसलें, प्रताप सिंग राणे हे मुख्यमंत्री आसले, पूण जालें अशें की त्या उपरांत ज्यो 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाडल्यो, म्हणजे रिजनल टू नॅशनल पॉलिटिक्साचो जेन्ना परिवर्तन जावपाची प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाडले. फ्रॉम 28 वी वेंट टू 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ज्यो 12 वाडल्यो त्यो अशा पद्दतीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज तयार जाल्यो ज्या जाग्यार काँग्रेसचे आमदार वेंचून आयले आनी ऑटोमॅटीक रिजनल पार्टीचे जो टेन्युअर आसलो
तो काळ सोपत येयलो आणि नॅशनल पार्टी हॅज Well, टेकन this is ओव्हर. very, I'll go into the details of this. Yes, Right, yes. कारण also very interesting. कारण जो आम्ही नव्यो काबिजादी आणि Ah, पोरण्यो yes, काबी ओल्ड yes, कॉन्क्वेस्ट yes, आणि न्यू yes, कॉन्क्वेस्ट yes. म्हणतात. तू जेन्ना आमची मतदारसंघाची रचना ह्या विशयाचेर वता तेन्ना तू खंय तरी त्याही विशयाक टच करता. विल कम टू दॅट आणि ते कशें आज बदलना Yes. हाजेरूय आमी येवया. बट हो जो कॉन्ट्रडिक्शन आसा जोएल, हाऊ डू यू लुक एट इट? इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. वेन वी आर युनियन टेरिटरीज, we had strong regional sentiment, aspiration and political parties which espouse the cause of Goa and Goikar. When we became a state, when we got the autonomy, जेन्ना आमकां आमचो बजेट दिल्ली धाडपाची गरज उरली ना. युनियन टेरिटरी आसतना आमचो नायब राज्यपाल तुगेलो बजेट दिल्ली धाडटालो आनी दिल्ली सावन 5 सावन बजेट येताले. ज्या राज्य जाले आमी आनी दिल्ली बजेट दवरपाची गरज नाशिल्ली आमकां, इतलीच ऑटोनॉमी मेळ्ळी आनी आमी शरणागती पत्करली. How do you look at this, both these shifts, from regional to national and that period of instability? See, there is a transition happening, you know, after 35 years and खूब change झाला, you know, from the time what Kishore has said, Bosab Pandedkar and now, a lot of things have changed, including the way we look at our politics. And basically now regional parties have been completely wiped off, you know, and कोणी त्यांना हे केले, आमच्याच वोटरांनी त्यांना रिजेक्ट केले. Correct. So basically what happens is this transition is happened and it is, we have to live with it. We have to live with it, we have to accept it and we have to move on. Now आता पळय national parties म्हणतात, even if we were right now, the debate is about whether we would have been better off being under central command or a state. Yes and no. Basically, you know, if you see that this thing happening, you know, central command means we would have been better off financially, could be, you know, to the condition which we are in right now. And no, because, you know, most of our projects would have been dictated by the center. Although we have Don't not you done- think that's already happening? We have not done much on that. But at least we have some say. आमच्या लोकांकडे कितें तरी उलोवपाक आता तरी कितें तरी आसा. If center was completely dictating, it would have been directly imposed on us and we would have been finished. You know, at least we have some resistance, something to hold on, because एक आमचं स्टेट गव्हर्नमेंट असे म्हणून. होच मुद्दो जो आसा, म्हाका दिसता भाऊ परत परत दिल्ली गेलो ना. विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकर आशिल्ले तेही दिसता आनी जर दिल्ली वचपाचो प्रश्नच येना. आणि प्रताप सिंग राणे, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आसून सुद्धा परत परत दिल्ली वचनाशिल्लो. येस येस. जे आमी फाटल्या 15 वर्सां भितर पळयलां की जितली फावटी दिगंबर कामत दिल्ली गेला, जितली फावटी आतां मुख्यमंत्री दिल्ली वता, हे म्हाका दिसता तेन्ना युनियन टेरिटरी आसतना काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आसून सुद्दां ते दिल्ली वचून सगळे निर्णय घेवन येनाशिल्ले. अस्थिरते उपरांत हें खूबच जालें की मागीर प्रत्येक मुख्यमंत्री कोण हें दिल्ली ठरयतली, कोण लिडर हें हायकमांड ठरयतली. पॉलिटिक्स चेंज झालं. हें सगळें स्टार्ट जालें. पण हे जे विचित्र कॉन्ट्रॅक्ट अजीबच रे आमी, ते खरें कळ्ळें तुका. म्हाका हो आतां आमी चर्चा स्टार्ट करता मेरेन हें कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे तकलें आयलें नाशिल्लें. पण हें कॉन्ट्रडिक्शन जर तूं पळयलें जाल्यार आमी खरेंच अजीब. म्हणजे युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेन्ना वी आर स्ट्रॉंगली विथ रिजनल सेंटिमेंट, स्टेटहूड जालें की वी आर कंप्लिटली इन नॅशनल हें तुगेलें. ह्या कॉन्ट्रडिक्शना कडेन तूं कसो पळयता, इतले अजीब कशें आमी? हांवें तेच पयलीं म्हटलें की आमची पॉलिटिकल सिस्टमीनूच म्हाका दिसता हें जालें. आनी एक विशय आसा, भाऊसाहेबान हें जाल्या उपरांत, भाऊसाहेब गेल्या उपरांत मागीर जे राजकारणात जे बदल जाले, थंयसरले लिडर सगळे जाण काँग्रेसीन शिफ्ट जावपाक लागले. कांय जाण थंय रावन MGP गावाल करपा खातीर फुडें सरले, कांय जाणांनी म्हणजे UGTP कडेन हें केलें. सो हे सगळो जो राजकीय हें आसा हेतून म्हाका दिसता की हेचो स्टेट बोर्डाचो अर्थ सगळ्यांनी बदलून उडयलो. आनी तूं म्हणटा अशें की ताज्या उपरांत खरें म्हटलें आमी रिजनल पार्टी ज्यो आसात, रिजनल फोर्सीस जे आसात, तांच्यांनी खरें म्हणल्यार राज्य बरें बळकट करपाक जाय आशिल्लें. पूण जालें उलटें. हांवें पयलीं म्हटलें अशें आनी तूं म्हणटा अशें की ताचो अर्थच आमी वेगळो लावन घेतलो घटक राज्याचो. म्हणजे जे आमी हांगाच्यान चलोवपाक जाय आशिल्लें तें आमी उलटें जालें. आतां आमी घटक राज्य जाल्या उपरांत दिल्लीच्यान चलपाक लागले. अशा प्रकारची परिस्थिती तयार जाली. आनी कितली अजीब पळय आमी. ते खरेंच न्हू, प्रत्येक खेपे आमी कितली अजीब ते आमी परत 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 दाखोवन दिलें. दॅट फेलिंग ऑफ द रिजनल पार्टी, ते फेलियर कितें जालें तेच स्टडी अभ्यास करपाक. ना म्हाका आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न कितें, जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आहले पळय तेन्ना ब्युरोक्रेसी जी आसली ते वयरसून IAS ऑफिसर जे येताले ते प्रॉमिनंटली IAS ऑफिसर वर फ्रॉम महाराष्ट्र एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम, बिकॉज तेच आमकां समजूंक शकताले, बिकॉज दे आर नेबरिंग स्टेट्स, बाकीच्या स्टेटीसून येनासले. जेन्ना आमी स्टेटहूड जाले पळय तेन्ना ब्युरोक्रेसीचो हो टोटल जो कंट्रोल आसा पळय तो पॉलिटिकल
लोकांनी हातान घेतलो आणि एग्मू कॅडराचे बाकीचे सगळे हांगासर ऑफिसर येवपाक लागले. आतां तुका एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगता. आमी 35 इयर्स आमी स्टेटहूड डे सेलिब्रेट केलो. ज्या कोंकणी भाशे खातीर आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो त्या कोंकणी भाशेची अवस्था कितें आसा. राज्याचे आमचे 2 कलेक्टर आयज सुदैवान, पयलीं तरी आमच्या राज्याचे आमचे IASूच जायना म्हणून आमी रडटाले. आयज आमच्या कडेन बरे ऑफिसर, जवळ 7-8 ऑफिसर IAS आसात, गोंयकार आसात. काल तेंची ट्रान्सफर ऑर्डर जर तूं पळयशीत जाल्यार आमच्या गोंयकार ऑफिसा कडेन फालतू सगळी जी डिपार्टमेंटां आसा ती गोंयकार ऑफिसरा कडेन. 2 कलेक्टर आमचे जे आमच्या भाशेन लोकां कडेन संवाद साधू शकना आनी आमी 35 वर्सां स्टेटहूड साजरी करतात. ज्या कलेक्टरा कडेन एक सामान्य गोंयकार मनीस आपली भावना व्यक्त करू शकना आपल्या भाशेन, जाल्यार कसलें कर्माचें स्टेटहूड हें. ह्या मुद्द्याचेर आमी येवया. बट म्हाका येदोळच्या एका मुद्द्याचेर तुका व्हरचो दिसता, जो तुवें बरो इंट्रस्टिंगली काडिल्लो. तो म्हळ्यार जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळें तेन्ना सत्तेर काँग्रेस आशिल्ली. सो ताका लागून जेन्ना मतदारसंघांची पुनर्रचना जाली, वाडले मतदारसंघ, तेन्ना तुमचे साश्टीक 8 आयले, बरोबर. बार्देजाक तुगेले 7 जाले. सो तुवें सांगलें काँग्रेसीन अशे तरेन मतदारसंघाची पुनर्रचना केली की तो आंकडो सदांच तांकां फेवरेबल आसतलो. 35 वर्सां उपरांत आज जेन्ना मुख्यमंत्री हें उलयता, जी भाशा आमी आयकतात सद्या, आनी इंटरनली BJPतले कितलेशेच लोक सांगता आमकां की वी कॅन विन विदाउट सालसेत म्हणून. हो जो कॉन्फिडन्स तांकां आयला, ही शिफ्ट कशी जाली? ना, ही शिफ्ट इट इज एन व्हेरी इंटेलेक्च्युअल मूव बाय BJP. बिकॉज BJP इज अ पार्टी हू, कारण ह्या 40 मतदारसंघाची रचना आनी एक सालसेतीचो गोंयच्या राजकारणावेलो शेक हो त्या स्टेटहूडा भितर दडिल्लो आहा, 100% दडिल्लो आसा. आनी ज्या ज्या वेळार सालसेत तालुका, जे मेरेन सालसेत तालुका काँग्रेसी बरोबर रावला त्या वेळार काँग्रेसूच पावराचेर आसली. पूण हे सगळ्या गजालीचो जेन्ना तेंच्यांनी स्टडी केली तेन्ना तेंच्या अशें लक्षांत येयलो की सालसेताक कन्सिडर न करता कशें सत्तेन येवपाक मेळटलें हेची स्ट्रॅटर्जी BJPन सुरू केली. आणि BJP हॅज टोटली फोकस्ड ऑन नॉर्थ गोवा आणि काँग्रेस हॅज टोटली निग्लेक्टेड नॉर्थ गोवा. आयज काँग्रेसीची परिस्थिती नॉर्थ गोवान कितें आसा आणि काँग्रेसीक ते नडलें. काँग्रेसीक कितें दिसलें, आमचे सालसेतींतले येयले जाले, आमी येयले. काँग्रेसीची परिस्थिती साऊथ गोवाक व्हडली बरी ना न्हू, म्हणजे सांगता. आणि मागीर पर्रीकरान कितें केलें, तुयी ते काँग्रेसी भशेन तुयी करनाका, सालसेत म्हळ्यार साऊथ गोवा म्हणून. ना, आयक, माझ्या जोयला मरा वता. मनोहर पर्रीकरान जे सोशल इंजिनियरींग केलें सालसेतींतलें, ताका कळ्ळें की सालसेतीन BJPचे मनीस निवडून येवं शकना. एक मडगांव तेन्ना दिगंबर कामत येतालो, फातोर्डा, दामू, एक 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर तिणें अशें केलें की आमकां मेळचें ना ते, पूण ते काँग्रेसीकूय मेळचें ना, अशी स्ट्रॅटर्जी तयार केली. ऑन दॅट पॉयंट थंय काँग्रेस हे जे बरें सांगलो. म्हाका आज म्हाका दिसता अशी मुद्दे आमी सोदून काडटात ते जनरली कोणाच्या डिस्कशना भितर आयले नाशिल्ले. हो अनेक मुद्दो, जसो तो अजीब मुद्दो आशिल्लो तसो हो गजीब मुद्दो की सालसेतीची कायंड ऑफ अ हेजिमोनी ऑन गोवाज पॉलिटिक्स has its roots in that statehood and Congress being in power at that particular point of time, delimiting the constituencies or increasing the constituencies. How has that changed in these 35 years where I believe that you also had some interactions with senior BJP fellows where they are openly saying now that we want to do our politics without Salset. So from where is that confidence coming? Two things. One is Congress has completely lost it in Salset, completely lost it, and they have to blame themselves. From where the BJP confidence comes from? Very simple, because this time itle parties ashillo vying for that same space, secular space in Salset. You have TMC, you had AAP, you had Independents, you had RGP. But Joel, you heard a very top BJP leader saying that our calculations are now without Salset. Yeah. Do you believe that's a fair calculation to have? Absolutely. Because see, I'll tell you, Pramod, no matter how hard the BJP tries to get Salset, and Parikaran try केले खूप, मिशन Salset केले आणि खूप केले, they are not going to win Salset. In the near term, they cannot look at Salset because the anti-BJP wave is so strong there. तो कळटा की BJP आता तो नावेली जिंकला तो देखून even Thoekar who is one is because of a split in vote. No, but you are also saying that BJP completely discarding Salset and 8 seats. Yeah.
can arithmetically work for them. That's what you're saying. See, because they are looking at areas beyond Salsette. They are looking at probable targets beyond Salsette. That is what they did in this. Pano hasta. Maybe the Joel is thinking आम्ही सांस्कृतिक युनियन टेरिटरी करूया काय म्हणतात. But why is they have a plan. BJP has in mind clearly they'll be wasting their time, energy and money on Salsette if we are. Your interactions with their party higher ups clearly tells you that they will not waste their energy on Salsette. No. Very clear. But at the same time, it is very clear. There is a plan. There is a plan, and I have heard it right from their top bosses. They are not going to ignore Salsette. Salsette will be there on top of their agenda. They will never ignore Salsette. They will give whatever is required for Salsette. At the same point in time, they are not expecting much from Salsette. That is their thing. साष्टीकार कितले दीस बीजेपी न्हयकारतले याची परीक्षा बीजेपी घेता. पळया तरी आयज तुम्ही दिना मरे बीजेपीक, ओके नका दिवं तेन्ना दिना आनी हांगा बीजेपी गव्हर्मेंट येता तेन्ना सालसेतीक विचार करचो पडटलो आयदर टू गो विथ बीजेपी ऑर आयदर टू स्टिक विथ अ पार्टी हू कॅन बी ऑप्शन फॉर बीजेपी. सालसेतकाराक कशी जाल्या परिस्थिती ते कांयच ना. I still remember. No, not so long ago. Typically, I still remember दिगंबर कामत कॅबिनेट जे 8तले सहमंत्री. येस 8तले सहमंत्री आणि आज परिस्थिती पळय. म्हणजे राजकारण आणि तुझो पॉलिटिकल लँडस्केप कसो आणि कितलो फास्ट चेंज जाता. तो किशोर पॉइंट काडटा तो Salsette will have to decide whether they have to go with BJP or no. आता ऑप्शन ना किशोर. There is no option. What? Congress is an option there. There is Congress, there is TMC, there is AAP, there is RG. RG has been a major emerging player there. So there is no question of. On this point, आज आम्ही हे उलयले सालसेतीची बी कळ्ळें तुका. बट एक प्रश्न येता की 28 40 जाले, चड जाले काय 28 चड आशिल्ले? अजूनही कॉन्स्टिट्युन्सी वाडपाक जाय. मातशें कितें करपा तर ते तू सरपंचाक आमदार करपाक सोदता. तुमच्याकडे कांय कॉन्स्टिट्युन्सी अश्यो आसा जातून 20-25 हजाराचे मतां आसपास मतां आसात, वोटर्स आसात. अश्यो कसोय कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते 30-35-32च्या आसपास वोटींग आसा. त्यो भायर तुमगे 1.5 लाख 2 लाखाचे आसतात. सारकी डिवायड जर केली जाल्यार अजूनय काय बरे हे आसात. नाही तू सारकी डिवायड करया म्हणटा काय वाडोवया म्हणटा? सारकी सुरला बिरला एक वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची. तू सारकी डिवायड करता. ह्या बऱ्या लोकांक चान्स मेळना येवपाक. तू सारकी डिवायड करया हे जर बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यान आयकले जाल्यार ते म्हणटले सालसेती भितर सारकी डिवायड केला एक 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरो म्हणून. 8ची गरज ना. आता 2026 डिलिमिटेशन सारकी डिवायड करया काय वाडोवया? वाडोवपाक जाय. माझ्या ह्याच्या प्रमाण वाडोवपाक पडटा तुका? हे म्हाका पटना. हे विकासाक बरे पडटले. आता जे चल्ला सध्या तो विकास हा पळय आमच्या रंग रूप म्हणटा ते असं पळय म्हाका कशें चेंज जाता ते कळना. सगळे निराश जाल्ले आसा. हे जे वातावरण आसा सगळे निराश जाल्यात. ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वाडयल्ल्यान राजकारण्या खातीर हे पडटा तुका? या राजकारण्या खातीर लोक निराश आसा. आमी सिरियसली ह्या विशयाचेर जर चर्चा करीत पळय स्टेटहूड मेळ्ळी आमकां, आमच्या कडेन ऑटोनॉमी येयली, आमच्या कडेन कायदे तयार करपाचो अधिकार येयलो, पावर येयलो, बजेट प्रोविजन, पयशाची कशी तरतूद करप हे सगळे अधिकार आमच्या कडेन येयले. आयज आमची कितें अवस्था आसा. आतां कालचो प्रकार तो चंदगडचे ट्युरिस्ट गोंयांत येयले, तांकां मारपी भायलेच, गोंयचें नांव बदनाम. आयज म्हाका सांग तूं समजा केरळाक आयज ट्युरिजम म्हणजे एज अ ट्युरिस्ट म्हणून तूं केरळा गेलो जाल्यार तुका केरळाचें फूड खावचें पडटलें. तुका गोंयचें जेवण सोदपाक तुका बरो फिरचो पडटलो, खंय तरी एक तुका मेळत. आयज हांगा जर येत जाल्यार गोंयचें कांयच ना. म्हणजे गोंयचें सोदपाक तुका फिरचो पडटा. बाकी केरळियन येता तांकां केरळियन आहात, कर्नाटकाचे येता ताका कर्नाटकाची हॉटेलां आहात, महाराष्ट्राचे येता ताका खंयचे वडा पाव आनी सगळें मेळटा. गोंयची भाजी पाव आणि मिरची खातलो जर जाल्यार मोरजेन वच आनी हॉटेल सोद. ही अवस्था. कसली आयडेंटिटी उरली? कायदे आमकां तयार करपाचो चान्स मेळ्ळो. अरे गोंयांत येवन एक गजाल आसा हाचो जो हो प्रश्न येता तो म्हळ्यार पॉलिटिकल लिडरशिपीचो विजन. येस. आणि तांची कमिटमेंट टू सर्टन कोर व्हॅल्यूज ऑफ गोवा. येस. अशें दिसता किशोर की ही जी कमिटमेंट आसपाक जाय. आनी म्हाका पयर भाई मावजान बरें सांगलें, ही वॉज देयर ऑन द पॅनल फॉर गोवा हेड. ही सेड दॅट समटायम्स आय फील एट दीस एज दॅट वी वर टू नाइव टू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम स्टेटहूड म्हणून. सो
आमची अपेक्षा इतली आशिल्ल्यो की आमचो अपेक्षा भंग जावपाचोच म्हणून, बरोबर बरोबर. आनी त्यो अपेक्षा बऱ्यो आशिल्ल्यो. अशें न्ही की तुगेल्यो अपेक्षा भंग जावपाक कित्याक अपेक्षा आशिल्ली, गोंयची बरी जावचें, गोंयचे अधिकार गोंयकाराच्या हातांत आसचे, आनी गोंयकार जेन्ना गोंया खातीर कायदो करतलो किंवा गोंया खातीर एक आपलें विजन मांडटलो ते गोंयकारांच्या दृश्टींतल्यान बरें आसतलें. ह्यो खरेंच अवाजवी अपेक्षा. काय आमकां अशी कर्मदळी पॉलिटिकल लिडरशीप मेळ्ळी, इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर एरिया ऑर रिजन ऑर एनीथींग, की हे विजन, फॉरगेट अबाउट ट्रान्सलेटिंग अ विजन, देर वॉज नो विजन. प्रमोद, हांवें म्हटलें की राजकीय आमचे हे जे निराश जाल्ले लोक, हे पॉलिटिकल लिडर जे आसात, हेंच्यांनी ह्या घटक राज्याचो वेगळो अर्थ काडलो हेच हांव सांगपाक सोदता. पूण आजून टायम वचोंक ना. भाई म्हजोचो काळ वेगळो आशिल्लो तेन्ना आमी बारीक भुरगे आशिल्ले. आतां आमी व्हडले जाले, म्हणजे आमी तेन्ना जे बारीक भुरगे आशिल्ले, पाळण्यांत आशिल्ले, ते आतां बरे हे जाल्यात. सो आजुनूय वेळ वचोंक ना म्हणटा हांव. गोंय सांबाळपा खातीर, गोंयची अस्मिता जपपा खातीर, गोंयचे कायदे करपा खातीर ह्या लोकां कडेन आजून वेळ आसा. पूण हे पॉलिटिकल लिडर आजुनूय ती युनियन टेरिटरीचीच संकल्पना तकलेन घेवन आसात आनी सगळ्यो गजाली दिल्लीच्यान येयल्या शिवाय हांगा कांयच जायना. एक फावट तुका प्रमोद, काँग्रेसच्या काळांत तेच आनी बीजेपीच्या काळांत तेच. तुका उगडास येतलो की काँग्रेसीचें जेन्ना सरकार आसलें तेन्ना अशी हायकमांड संस्कृती चलताली की बीजेपी सुद्धा काँग्रेसीचेर टिका करताले, पळय हे सगळें हायकमांड चलयता हेंच्या दिल्लीसून. आयज तर अशी परिस्थिती आहा की तू जर पळयशीत आमचो माननीय मुख्यमंत्री आयज वयरसून तांकां प्रोग्राम धाडटा आनी सीएम फक्त प्रोग्राम करीत आसा. राज्याचे कारभार हातपाक सीएम मेळटा. अनेक गजाल आसा आनी काँग्रेसी तांची टिका करपाची परिस्थिती ना, सोंपली. लास्ट म्हाका एकच सांगात, क्विक सामकें, वेळ सारको सोंपला. गोंयाक कितले आमदार आसचे? 40, 30 काय 20? गोंयाक 40 जे आसात ते 40ूच आसतले, कारण ते घटनेन तशा पद्दतीचे 40ूच आसचे. पूण ते 40 कोण आसचे हे जर गोंयकारांनी आमी ठरयतात ना. तूं अशे तरेन उलयता की आनी कोण तरी ठरयता. आमी ठरयतात न्ही 40 ना, आमी ठरयतात पूण तशें जायना. तशें जायना. तेचेर मागीर वेगळे राउंड टेबल करूया. 40 ताजें करूया आमी डेफिनेटली. 40, 30, 20. 40 इज अ गुड इनफ फिगर. गुड इनफ फिगर. बट पांडुरंगा म्हाका क्वेश्चन चेंज करचो पडटा. 50, 40, 30. 40. कारण ह्या राजकीय लिडरांचे हे भाट जाला, ते दुसऱ्याक कोणाक हे करपाक दी. आनी भाटकार हाडल्यार ते कमी जातलें. नवे लोक येवपाक जाय, तांकां चान्स मेळना. असो म्हाजें एक हें आसा की हे गोंयाची मतदारसंघाची ते वोटींग हे आसा, वोटर्स हे जे आसा ते बरे डिवायड करून सारखे डिवायड करून वेळ सारको सोंपला ऑन दॅट. बट पांडुरंगान खूब एका पॉझिटिव्ह नोटाचेर कांय वेळा पयलीं व्हेल्लें की अजुनूय टायम हा, वेळ सोंपलो ना. एक इंट्रस्टींग गजाल जी म्हाका नदरे भितर येता ह्या चर्चेंतल्यान, की आमी जेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ले तेन्ना आमी राज्याचो अभिमान घेवन जगताले. जेन्ना आमी राज्य जाले, घटक राज्य जाले, तेन्ना आमी युनियन टेरिटरीची मेंटलिटी घेवन जगतात. सो गोवा के लोग अजीब है हें म्हाका दिसता ह्याही गोश्टी भितर आमी परत परत सिद्ध केलां. फुडें कितें जातलें हें आमच्या हातांत आसा. जशें आमी म्हळें की अल्टिमेटली घटक राज्याचे आनी आमच्या राजकीय लिडरशिपीचे विधाते कोण? तर आमी, जनता. आनी आमी कितें करतात आनी आमी खंयच्या गजालींचेर संवेदनशील आसात आनी खंयच्या गजालींच्या आदारांचेर आमी मत दिवपाचो निर्णय घेतात. मग हे प्रत्येक, आज हे इलेक्शन आहा, फाल्यां पंचायत इलेक्शन येतलें, मागीर लोकसभा इलेक्शन येतलें. आमचे खातीर, आमच्या राज्या खातीर खंयचे इशू म्हत्वाचे, हो आमचो इशू, मतदानाचो मुद्दो, काय म्हज्या खातीर, म्हज्या घरा खातीर, म्हज्या कंपाउंडा खातीर, म्हज्या पोरसा खातीर कितें म्हत्वाचें, तो आमचो इशू. हें आमीच ठरयतात. इतलेंच लक्षांत दवरया. वेळ सारको सोंपला. थांबता. जॉय, पांडुरंग, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग मी. परत फुडल्या आठवड्याक आमी येतले असोच एक विशय घेवन आनी आमची मतां तुमच्या मुखार दवरतले. कारण अशा विशयांचेर म्हाका दिसता गोंयभर चर्चा जावप गरजेचें. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.